उल्हासाने सर्वेस्पोराक वागणात सगळ्या मनशान देवाका योन कोरात उल्हासाने सर्वेस्पोराक वागणात सगळ्या मनशान देवाका योन कोरात सर्वेस्पोराची सेवा कोरात आनंदान ताची भक्ती कोरात सोडगिता गावून भितर सोरात संतोषाने या देवा मुखार हालेलुया 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 उल्हासाने सर्वेस्पोराक वागणात सगळ्या मनशान देवाका योन कोरात उल्हासाने सर्वेस्पोराक वागणात सगळ्या मनशान देवाका योन कोरात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाळ भावा भयणीनो, या दिसांनी आमी सांत सुजेवाजाची परबेक तयारी कोलीत आयल्या. आयज तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या निमाण्या नोवेनाची विशय बागिवोन सुजेवाजा भाशेन ओकोण मिशनरी जावंक मारयेची भक्ती करूया. सांत सुजेवाजान आपल्या पुराय जिवीत क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटूंक कोचिलें. खास करून ताणें श्रीलंकेन सांडलोल्या शेडयांक सोशी आपलो गवळीक वावर केलो. हो वावर करतना ताका जायते आव्हानांक फुडो करचो पडलो. तरी पूण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तो एक खालतो चाकोर कसो वावुरलो. हेच कारणाक लागून ताका एक ओकोण मिशनार म्हूण पाचारूंक येता. सांत सुजेवाज मुळानूच मारयेचो मोगी. मारयेक गुलामपणाची चीट बरोवंक आपल्याक तिचो गुलाम कसो विकून दिलो. यात्नीक कसो आपलो गवळीक वावर करतना ताणें मारयेची भक्ती केली आनी ती भक्ती सगल्यांक पसरायली. आयज ह्या निमाण्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी सांत सुजेवाजा भाशेन ओकोण मिशनार जावंक मारयेची भक्ती करूंक आमकां कृपाबोड मागून घेवया. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज ह्या मिसान किरीत भाशेन दिनवासणीचे मीस भेटयता. मागलोलो उपकार आमकां फावो जालो म्हणून हे मीस भेटयता कोसेसांव, कुतिनो आनी फामील. तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. आमकांय देवान जायती कृपा जायती बेसांवां फावो केल्यात. बाग्यून सुजेवाजाचे मजतीन देवाक दिनवासुया आनी किरीत भाशेन आयज आमचे खातीर मागुया. आमी ओकोण मिशनार जावंक सायबीण मांयची भक्ती करून ओकोण मिशनार आमी जावंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसान मागुया. जायते पावटी आमी सायबीण मांयची भक्ती करूंक विसरल्यात. आमी ओकोण मिशनार आमच्या घरांनी आमच्या फामिलींनी आमी जावंक ना. आमी चुकल्या. तरी आमच्या पातकांची दूख दवरुया आनी देवा लागीं आनी आम्हा समेस्ता लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सोद बागेंत सोदांत सांगवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची बात कंबूक सूर आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कर्या सांजुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक आजयेच्या शिमा पर्यान पोर जोडायली. तुज्या चाकरान तुझे देवीक उतर परगोटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसयले. तुज्या पोरजेचेर दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो बावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. साम्युएलान सावलूक म्हणलें, गेल्ले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हटलें, तोर सांग. आनी साम्युएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुळेचो वडील जावंक तुका पावूंक ना. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक केरीत काम करून धाडला आनी म्हटलें, वच आनी त्या पातकी अमेरिकेकारांक नाटक कर. तांचो बोस्म जाय पर्यंत तांचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक ना. झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलाय आनी सर्वेस्पराक मानना तें कित्याक करताय. सावलून साम्युएलाक जाप दिलो, हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातान सोपून दिल्लें काम हांवें शांती पावयलां. आगाकाक अमेरिकेकारांच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी अमेरिकितांचो बोस्म केलो. पूण पोरचीन जाल्यार लुटीच्या मालांतलो बोस्म करून हाडलोल्या बऱ्यांतलो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो. म्हजे शेळयो आनी बैल आनी तेय जाल्यार गिलगाल सर्वेस्परा तुज्या देवा तांचो योद करून भेटोवंक. साम्युएलान विचारलें, सर्वेस्पराक कितें मानता. आपलें उतर आयकलोलें वो होम आनी योद ना परस आज्ञा पाळप ओदीक बरें आनी मेंढ्याचे चोरबे परस कालतीपण ओदीक मोलाचें. देवाचेर कोलपून म्हणल्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाद्यान चलप म्हणल्यार कुड्या देवांक बसपा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतर तुवें पाठ केली देखून सर्वेस्परूय तुका
आपूण विचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो समाप प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळूंक ना. तुजें हुमूय सदांच आसा म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतलो बोकड्योय बी म्हाका नाकात. जाबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुरवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओठाचेर कित्याक? तूं तर म्हज्या सुमृतीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. साबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो जावचो? तुजे सारकी म्हाका करूंक सोडटाय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. साबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. शुभवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर चिवें आनी सुडसुडीत. ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस जुआंचे शीस आनी फारिसेव उपास करताले. ते समोय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुआंचे शीस आनी फारिसेव उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून वचचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धून तुंतूक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पूर्ण पोन्न्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोन्न्या लुगटाचीं सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार बुल्लीं फुटलोलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमकां विशय दिल्लो आसा, बागेवन जुजे वाजा भाशेन अखंड मिशनार जावन मारयेची भोक्ती करुया. बागेवन जुजे वाज आपल्या ल्हानूच जिवितांतल्यान
आपूण ल्हानूच आसतना मारयेची भोक्ती ताणें सुरू केली आनी ह्या मारयेच्या भोक्ते उद्देशी एक अखंड मिशनार जालो आनी आयज हो म्हजो नियाळ हांव सुरू करता मारयेचे भोक्तीन. म्हज्या नियाळाक 3-4 भाग आसलेले. पयले भागांत हांव म्हजो अणभव सांगतलो, दुसऱ्या भागांत जायते सांतां भक्तांच्या जिविताचो अणभव सांगतलो आनी तिसऱ्या भागांत हांव जुजेवाजाचो अणभव सांगतलो आनी मागीर निमण्या भागांत आमी कशी सायबीण मांयची भोक्ती वाडूं येता आनी अखंड मिशनार जावं येता हाचेर हांव उलयतलो. पयले सुवातेर नियाळ करतना हांव सायबीण मांयचे भोक्तीन हो नियाळ सुरू करता. म्हजे बरोबर सगल्यांनी नोमान मरे हें मागणें करचें. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदयचो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये, हांव बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोगाच्या भयणी भावांनो, हांव ल्हान आसतना आमची आवय आमकां सांज जातकूच रोखडीच म्हणटाली, चल भुरग्यांनो तेस करुया. तेन्ना आमची TV नासलेली. हांव ल्हान आसलेलो तेन्ना TV तेन्ना निकतीच येताली आमच्या गोंयांत. TV नासलेली, इंटरनेट नासलेली म्हणटकूच मागणें करूंक आमकां अवघड लागो नासलेलें. माय सांगताली चल तेस करुया आनी आमी सगळीं बसून आमी सोवी भुरगीं आनी माय आनी पाय आमी सगळीं 8 जाण बसून तेस करतालीं. आनी हे भाशेन म्हज्या जिवितान सायबीण मांयची भोक्ती सुरू जाली. म्हज्या आवयन, म्हज्या बापायन, म्हज्या भाव भयणींनी ही सायबीण मांयची भोक्ती म्हज्या काळजांत रिगोयली. एक दीस म्हाका एक म्हज्या स्वप्नाचो आयजून उगडास आसा. म्हाका एक स्वप्न पडलें आनी ह्या स्वप्नान हांव आनी आमचे शेजारी भुरगे आसलेले आमी शेतान गोरवां चरयतात आनी गोरवां चरयता आसतना थंयसर हांव जी खबर सांगता ती म्हज्या स्वप्नांतली खबर. गोरवां चरयता आसतना अकस्मात सायबीण मांय आमकां म्हज्या स्वप्नांत म्हाका दिश्टी पडटा. म्हाका दिश्टी पडटा आनी हांव रोखडोच दिमी घालतां आनी मागणें करूंक लागतां. आनी हांव दुसऱ्यांक पळयता, म्हजे फ्रेंड आसात ते म्हजे शेजारी भुरगे आसात आनी हांव तांकां सांग, आरे बाबा दिमी घालून मागणें करात, सायबीण मांय आसा. आनी ते म्हजे मस्कऱ्यो करतात. हांव म्हणटा सगळे आमी मागणें करुया, तेच करुया. आनी हांव तेच स्टार्ट करतां पूण हे ओदीकूच म्हजी मस्कऱ्यो करतात, फकाणां करतात. आनी त्या फकाणां करता आसतना हांव जागो जाता. हें म्हजें स्वप्न आजून पासून म्हाका ह्या स्वप्नाचो उगडास आसा. आनी म्हज्या मनांत एक प्रस्न, सायबीण मांय म्हाकाच कित्याक दिश्टी पडली, तांकां कित्याक दिश्टी पडनासलेली, हो प्रस्न म्हाका स्वतावंक लागलो. आनी ह्या प्रस्ना उद्देशी म्हज्या आपोवण्याची सुरवात जाली. हांव सेमिनारीन भितर सरलो. सेमिनारीन म्हजें आनिकूय देवोसांव वाडलें सायबीण मांय सरशी. जेन्ना जेन्ना म्हाका प्रस्न येताले, जेन्ना जेन्ना म्हजेर आकांत येताले, जेन्ना म्हजी फामील त्रासान पडटाली, जेन्ना म्हज्या जिवितान आव्हानां येतालीं, तेन्ना हांव सायबीण मांय सरशी सायबीण मांयची भोक्ती म्हज्या जिवितान वाडयतालो. तेसाचे मागणें ओदीक करतालो. आनी हे भाशेन म्हजी भोक्ती सायबीण मांय सरशी वाडत गेली. एक दीस आमी पाद्री जावचे आदीं आमकां डायकनेट ही मागणी मेवता आमकां. म्हजो सांगाती फादर वेलंटायन आसा. हांवें ताका केन्नाच सांगूंक ना ही म्हज्या जिविताची काणी. एक दीस आमकां रेतीर आसलेलें बिफोर डायकनेट. आनी हे रेतिरान हो यादनीक आमकां सांगतालो देव आमचे लागीं कोण भाशेन उलयता. आनी तो सांगूंक लागलो देव आमचे लागीं आमच्या आवय बापाय उद्देशीं उलयता. देव आमचे लागीं आमच्या वडिलां लागशिल्ल्यान उलयता. देव आमकां आमच्या पवित्र पुस्तकांतल्यान उलयता. देव आमकां आमच्या कॅटिकिस्टांतल्यान आमचे लागीं उलयता. माद्री भयणी पाद्री भावां उद्देशीं देव आमचे लागीं उलयता. आनी निमणें ताणें सांगलें देव आमकां आमचे लागीं आमच्या स्वप्नांतल्यान देखून उलयता.
हांव मातसो तोटाक जालो आनी आयकूंक लागलो कितें सांगता तो. आनी मागीर तो सांगूंक लागलो आदल्या कोरांत देव कोण भाशेन साम्युएला लागीं उलयलो ती खबर सांगूंक लागलो. नवे कोरांत कोण भाशेन सांत जुजे लागीं देव उलयलो स्वप्नान तेंवूय सांगूंक लागलो. ठाठाच करून म्हजी लायट पेटली आनी म्हाका उगडास आयलो. म्हजेय लागीं देव उलयला, म्हाकाय म्हज्या आपोवण्यांक म्हाकाय आपयला ह्या स्वप्ना उद्देशी. ह्या स्वप्नान म्हाका उचांबळ केलो आनी म्हज्या आपोवण्याची सुरवात जाली. देवान म्हाका आपयला हे आपले पोरजेची सेवा करूंक. हें म्हाका त्या दिसा तावें जालें. खऱ्यांनीच सायबीण मायचे उद्देशी म्हाका देवान आपयला म्हणून हें म्हाका तावें जालें. आय गॉट कन्फर्मड इन माय वोकेशन, प्रिस्ली वोकेशन. आनी उपरांत म्हज्या जिवितांत पाद्री जाल्या उपरांत जायतीं आव्हानां म्हज्या जिवितांत आयलीं. जायते संकश्ट आयले. जायते फावटी म्हज्या आपोवण्याची तपासणी जाली. जितले फावटी म्हज्या जिवितांत संकश्ट आयले हांवें म्हजें हातयार सोडूंक ना. सायबीण मायची भोक्ती हांवें सोडून दिवंक ना. हें म्हजें हातयार सदांच म्हज्या सांगाताक आसलें, म्हाका घोटाय दिताली. ही म्हज्या जिविताची हो म्हजो जिविताचो अणभव. सायबीण मायची भोक्ती हांवें म्हज्या जिवितांत पाळल्या. जी म्हाका म्हज्या आवयन म्हज्या काळजांत रिगयलोली ती हांवें सांबाळल्या. आतां आमी थोडे सांतां भोक्तांच्या जिवितांचेर नदर घालुया. सेंट लुईस दे मोनफोर्ट हो खेरीत भोक्तीवंत सायबीण मायचो भोक्त. ताणें फ्रांस देशांतलो एक पाद्री बरो एक बूक बरयला, ट्रू डिवोशन टू मॅरी. आनी ह्या पुस्तकांत तो आमकां सांगता तो आमकां मार्ग दाखयता कोण भाशेन आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करचें जेजूक आमच्या जिविताचें समर्पण करचें. सायबीण माय उद्देशी ह्या पुस्तकांतल्यान तो आमकां वाट दाखयता. आनी तो भाग्योंत लुईस दी मोनफोर्ट तो आमकां ताका एक खेरीत भावार्थ आसलोलो सायबीण मायचेर. आनी तो म्हणटा मेरी प्लेड अ क्रुशल रोल इन लिडींग सोल्स टू क्रायस्ट. सायबीण माय सगल्या आत्म्यांक जेजू सरशी ओडून हाडटा. जो कोण तिची भक्ती करता ताच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याचे आत्मे जेजू सरशी ओडून हाडटा म्हणून भाग्योन लुईस दी मोनफोर्ट आमकां सांगता. आनी आमकां सगल्यांक उत्तेजन दिता. सगल्यांक सायबीण मायची भक्ती वाडोवची आमच्या जिवितांत आनी आमच्या जिविता उद्देशी दुसऱ्यांक जेजू सरशी ओडून हाडचे हो आमकां भाग्योन सांगता. तेच भाशेन भाग्योन मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाका आमी खूब वळखता. आमच्या काळाचो आमच्या सेंच्युरी तितलो भाग्योन तो पॉलिश फ्रांसिस्कन पाद्री जाका आमी वळखता. जेन्ना ताची खबर आयकता आउटस्विट्स हांगासर तो बोनकोणीन आसलेलो, कैदी आसलेलो. दुसरे आपल्या एका इश्टाच्या ताचो जागो घेता आनी आपूण मरूंक कबूल जाता. ताणें एक संस्था घडोवन हाडलेली आनी ही संस्थेचें नांव ती मिलिशिया इमाकुलाता, सायबीण मायची फौज ती. आनी ही फौज ताणें इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी हिका भेटयलेली. आनी हे फौजे उद्देशी सायबीण मायचें देवोसांव संवसारांत शिंपडावंक तो वावुरतालो. आनी भाग्योन मॅक्सिमिलियन ताका भावार्थ आसलो, ताका विस्वास आसलेलो. तो मानून घेता की सायबीण मायची विनवणी एकदमूच पावरफूल सारकी. जे सायबीण माय देवा लागीं मागता तिची विनवणी एकदमूच पावरफूल. आनी
तिचे मागण्या उद्देशी एक दारूण पातकी पासून कोविड तीर जावं येता म्हणून बागेवन मॅक्सिमिलियन कोल्बी आमकां सांगता. तेच भाशेन सेंट ट्रिजा ऑफ लिक्शियस आमी ताका लिटल फ्लावर म्हणटा, ती आमकां आपल्या जिविताची भोक्ती, आपल्या जिवितान आपण कोण भाशेन सायबीण मांयची भोक्ती केली ती सांगता. ती सायबीण मांयक ही सांतीण सायबीण मांयक आपली ओत्मीक आवय म्हणून मानून घेता, स्पिरिच्युअल मदर म्हणून ती मानून घेता. आनी तिचे गुण आपणावंक तिच्या पूर्ण जिवितान तिणें तोजवीज केली. तिचे गुण म्हणल्यार तिची खालतिकाय, तिची ल्हानविकाय, तिचो भावार्थ, सायबीण मांयचो भावार्थ देवाचेर, हे सगळें तिणें आपल्या जिवितान पाळूंक, आपल्या जिवितान तिणें आपणावंक, आपल्या जिवितान तिणें तोजवीज केली. आनी दिसपट्टी मागणी करताली, तेर्साचें कोंत तेर्साचें मागणें करताली, आपली सगळीं ते सावन सायबीण मांयचे विणवणेन बापा मुखार दवरताली आनी सदांच उद्गारताली हे भाशेन, मेरी माय मदर डियर, हाव आय लव यू. सायबीण माय म्हजे माय, कशे भाशेन हांव तुजो मोग करूं. आय वूड लायक टू सिंग युअर प्रेजीस. म्हाका तुजीं गितां गावंक दिसतात, बट आय फील माय लव इज वीक. पूण म्हाका दिसता म्हजो मोग ओस्कोत म्हणून ही सांतीण बागेवन तेरेजा ऑफ लिक्शियस लिटल फ्लावर ती सांगता. जुआंव पावल, बागेवन जुआंव पावल दुसरो, ताच्याय जिवितांत अखंड देवसांव आसलेलें सायबीण मांय. आनी जेन्ना ताचेर फार सोडलो आनी आगा खान हाने, तो म्हणटा फातीम सायबीणीन आपणाक राखलो. आनी जायतीं पिक्चरां आसात, तेन्ना फार सोडलो तेन्ना पोट्टाणा खंय सायबीण मांयन ताका वेंगयलो आनी हाका लागून तो साल्वार जालो त्या काळार. आनी तो आमकां म्हणटा, बागेवन जुआंव पावल दुसरो आमकां म्हणटा, मेरी इज द शुअर पाथ टू आवर मिटींग विथ क्रायस्ट. मारयेचे उद्देशी ती आमकां खरी वाट दाखयता जेजू सरशी पावंक. डिवोशन टू हर कॉन्स्टंटली रिन्यूड इन वेरियस फॉर्म ऑफ पायटी. आमी जायते तरेन तिचें देवसांव आमच्या जिवितान वाडयता, जावं तेस करून, जावं तिका मान दिवन आमी तिचें देवसांव वाडयता. leads us to more profound and effective participation in the mystery of the Eucharist. तिचे उद्देशी आमी पवित्र साक्रामेंतान आशिल्ल्या जेजूचो अणभव आमकां फावो जाता म्हणून बागेवन जुआंव पावल आमकां सांगता. आतां आमी नियाळ करुया आमच्या बागेवन विन्संट पालोटी. हांव पालोटी संस्थेचो वांगडी. आमचो बागेवन विन्संट पालोटी ल्हानूच आसतना सायबीण मांयच्या मुर्ती सरशी वेतालो आनी म्हणटालो, सायबीण मांय म्हाका एक सांत कर. ल्हानूच आसतना मागतालो, सायबीण मांय म्हाका सांत कर. आनी तिचे मोजतीन बागेवन विन्संट पालोटी बागेवन जालो. जेन्ना तो एक मिस्टीक जालो, एक खेरीत अणभव ताका मेवलो, ही हॅड अ मिस्टिकल युनियन, मिस्टिकल मॅरेज विथ मॅरी. इतलो ताचो एकवट जालो सायबीण मांय सरशी देवोसमान. आनी ताची मिस्टिकल स्पावसल एके तरेन एक खरीत अखंड संबंद ताचो आनी सायबीण मांय सरशी तांचो अखंड संबंद तांणी जोडलो. बागेवन जुझेवास हाची खबर आनी सांगूंकूच नाका. आमचो गांवचो, आमचो गोंयचो, आमचे सारकिल्लो, जे भाशेन आमकां आमची माय आमकां सांगता, आमची माय आमचो पाय आमकां सांगता, बाबा बाये बसूया, तेच करुया. हे भाशेन हेच परंपरेन आमकां वाडयल्यान, तेच भाशेन बागेवन जुझेवाजाची आवय, बागेवन जुझेवाजाचो
वाजाची आवय ताच्या काळजांत हो सायबीण मांयचो मोग तिणें रिगोयलो. आमचे भाशेन आमकांय देवोसांव आसा सायबीण मांयचें, तेच भाशेन भाग्यून जुजे वाजाकूय सायबीण मांयचें देवोसांव आशिल्लें. आनी तें देवोसांव तो तशेंच दवरिनास. आपूण पाद्री जातकूच एक चीट बरयता सायबीण मांयक. आपूण तुजो गुलाम म्हणून. घडये त्या वेळार ताच्या मनांत जें कितें सायबीण मांयन काना गांवांत सांगलेलें तो सांगता तितलें तुमी करात. म्हणजे कितें गुलाम देखून तूं जाव, जेजूचो गुलाम देखून तूं जाव, हेंच घडये ताच्या मनांत आसलेलें. आनी तो म्हणटा ह्या गुलामपणाचे चिटीन तो आपूण सायबीण मांयचो गुलाम. सायबीण मांय तूं म्हाका कितेंय सांग, हांव तें करूंक तयार आसां. हांव तुजो सेवक, हांव तुजो गुलाम, हांव तुजो शीस, कितेंय करूंक हांव तयार आसां म्हणून गुलामपणाची चीट तो बरयता. ताचें देवोसांव वाडयता. जें आपल्या आवय बापायन तें देवोसांव ताच्या काळजांत घातलेलें त्याच देवोसांवाचेर तो रावना. आपले गिन्यान वाडले उपरांत आपल्या गिन्यानान गुलामपणाची चीट बरयता. एके भाशेन सायबीण मांयचो आनी आपणाचो संबंद तो वाडयता. हे आमच्या भाग्यून जुजे वाजाची देख आमच्या मुखार. आयच्या दिसा विशय आसा भाग्यून जुजे वाजा भाशेन अखंड मिशनार जावन मारयेची भक्ती करुया. मारयेच्या भक्तींतल्यानूच तो वाडलो आनी अखंड मिशनार जालो. श्रीलंका जावं सावथ इंडिया जायत्या जाग्यांनी तो गेलो आनी देवाचें उतर परगटलें. जेजूच्या मोगान तो लासलो. एक अखंड मिशनार जालो. आतां आमच्या जिविताचेर नदर घालुया. आमकांय आमच्या आवय बापायनी सायबीण मांयचें देवोसांव आमच्या काळजांत घातलेलें आसा. हें सायबीण मांयचें देवोसांव म्हज्या जिवितांत हांवें वाडयलां काय. आयज म्हाका हांव गिन्यानान खूब हुशार जालां. जायतें गिन्यान म्हाका मेवलां. जायते शर्मांव हांवें आयकलां. जायत्या रेतिरांनी हांवें भाग घेतला. सायबीण मांयची जायती ओळख म्हाका मेवल्या. आनी ही ओळख मेवतकूच गिन्यानान वाडटकूच हांव म्हज्या खासगी जिवितांत सायबीण मांयची भक्ती कशी वाडयता. हांवें म्हज्या मायन सांगलेलें तसोच हांव आसा काय. हांव म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकयलोलो तेंच मागणें करता काय. वो हांव म्हज्या जिवितांत म्हजी वाड जाल्या. सायबीण मांयचे भक्तेन म्हजी वाड जाल्या. आनी हांव आतां एक अखंड मिशनार जालां. मिशनार जावंक मोगाच्या भयणी भावांनो हांगासर थंयसर दुसऱ्या पयशिल्ल्या देशांत वयची गरज ना. आमच्या घरांतूच रावून आमच्यान मिशनार जावं येता. आमी अखंड क्रिस्ती भावार्थी म्हणून आमच्याच घराब्यांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमच्याच समुदायांनी, आमच्याच गवळीक सभेन, आमच्याच फिरगत सभेन आमच्यान दाखोळ करूं येता. तर तूं आनी हांव अखंड भावार्थाची जाल्यांत काय. आमच्या भावार्थाची आमची भक्ती सायबीण मांयची भक्तीन आमी वाडल्या काय. आनी हीच भक्ती दुसऱ्यांक दिसता काय. म्हज्या उतरांतल्यान, म्हज्या कोन्यांतल्यान, म्हज्या फामिलीन दिसता काय. हें आमच्या मुखार एक आव्हान. तर मोगाच्या भयणी भावांनो आयज म्हाका खात्री आसा आमी सगळीं सायबीण मांयचे भक्तीन वाडल्यात. पूण नेणारपणान ही भक्ती आमी करची न्हय. जें कितें ल्हानपणी आमकां शिकयलेलें तातूंतल्यानूच ताचेरूच आमी दादोस जावची न्हय. आमी प्रयत्न करूंक जाय सायबीण मांयचे भक्तीन वाडूंक. सायबीण मांयचे वस्तोंगी आमी जेजू सरशी पावूंक आनी जेजूचो मोग, जेजूचे बरे गूण सोमेस्तांक शिपडावंक हो प्रयत्न आमचो जावंक जाय. तेन्नाच म्हज्यान म्हणूं येता, आमच्यान म्हणूं येता की खऱ्यांनीच आमी सायबीण मांयचे भक्तीन वाडल्यान भाग्यून जुजे वाजा भाशेन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताचो आस्कारी हाचे सारकें आमचें जिवीत जालां. तर आयज किरीत कृपा ह्या मिसान मागुया. सायबीण मांयचे भक्तीन वाडुया.
जेजू सरशी येवया. सायबीण मागीर आमकां सदांच जेजू सरशी पावयता. तो कितें सांगता तें तुमी करात. ती आपूण कितें सांगता तें कर म्हणिना. तो कितें सांगता तें कर म्हणटा आमकां. तर सायबीण मागीर आमकां सदांच जेजू सरशी व्हरता आनीक दुसऱ्या सरशी ती व्हरोना. आनी आमी जेजू सरशी पावल्या उपरांत जेजूची आमी गोवाय जाता ह्या संवसारांत. आनी हीच करपा मागुया. सायबीण माय आमकां जेजू सरशी पावय. सायबीण माय आमकां तुज्या पुताचे अखंड गोवाय कर ह्या संवसारांत. भोव करून म्हज्या फामिलीन म्हाका गोवाय कर. तुज्या पुताचो रूपकार म्हाका कर म्हज्या फामिलीन. हेंच करूंक आयज आमी हेंच सायबीण मायचे विनवणेन ह्या मिसान मागुया. आनी हांव म्हजो शर्मांव सोंपयतां. परतून आनी एकदां हेंच मागणें जें आमी सुरू केलेलें तेंच बाराबर म्हणून हीच कृपा आमच्या पासत मागुया. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तुऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदयचो पूत जेजू. भाग्योन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी सायबीण मायचे मजतीन बापा मुखार दवरुया. धर्मीक फुडारी जेजून केल्लो मिशनरी वावर फुडें व्हरतना आमी मारयेची भोक्ती पसरायतना तांकां जायते आडकोळी फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. राजकी फुडाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक वावरूंक एक मिसांव आसा. हे मिसांव चालीक लायतना तांणी भ्रश्टाचाराक बोली पडना जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारयेचेर बावार दवरिनात तसली क्रिस्तांवां आसात. तांकां आमच्या मागण्यांत गुंतुया. असल्या क्रिस्तांवांची मनां उजवाडोंक तांकां बापाची खेरीत करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सान जुजेवाज क्रिस्ती तत्वांक शिंपडावंक आनी मारयेची भोक्ती पसरावंक बारी वावुरलो. हेच भोगता भाशेन आमी आमची पावलां मारूंक आमकां देवाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज दियोसिजेच्या पाद्री आनी मोटव्याश्यांक आनी देव आपोवण्या वावरा खातीर प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा बेटींत वांटो घेतल्या मारगांव आनी शिशिनी वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओ दयाळ बापा, ह्यो आसात आमच्यो गरजो, ह्यो आसात आमचे आवडे आनीकूय जायते आमकां मागून शें दिसता. आनी आमच्या काळजान ह्या वेळार जायत्यो आमच्यो गरजो आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्यो समेस्तांच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी जाल्यार आमकां त्यो फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना
यान्निकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया कोवा कुन्न्यो बारीक पोलक्यो. Konyo bari polkio uliaca tańczywa poso. Moja baba boliva graży subito civit moce visar peton zadavoncha. Jiva uno posot kore Musha sodo Jivit sodo Kushin papa Jesus over Okta duka Jivit moje Musha sodo Jivit sodo Kushin papa Jesus over Okta duka Jivit म्हज्या बाबिंदो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, सान सुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एका मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मोन्नान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolmarazo, sorvespor tu, surgani संसार पोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची दावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बुची.
तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोट परगोटुया. Jesu Elo, Jezu żywą cala, Jezu nowiane tolo. Jezu melo, Jezu żywą cala, Jezu nowiane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळी अनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माय देवाची माय सांगाती तिचो पुती भाग्योवन झुजे, भाग्योवन दमृता, भाग्योवन झुजे वाज आनी सोड काळुंका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं हांगासर भाग्योवन झुजे वाजाचे मजतीन आमची मागणी बापा मुखार दवरूंक आयल्या. आयज आमकां जायत्यो अडचणी आसात. हांगासर देवसांवय वाडूंक आमकां जायत्यो अडचणी आसात. ह्यो सगल्यो अडचणी आमच्या फामिलीचे हुस्के, आमच्या धर्म प्रांताचे हुस्के सगळे आमी भाग्योवन झुजे वाजाचे सायबीण मांयचे विनवणेन आमी ह्या वेळार किरीत भाशेन जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा मुखार दवरुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सुम्याचे जो क्रिस्त तुझी कुरण रगत आमची आग्रता तुमचे जोगते आमकां आसता तुमचे कागदी म्हज्या आत्म्यान तशेंच करूं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा पळय ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजें कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावच्याक आमेन. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांच्यांनीच कुमियां घेवन फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया एक तुजी आज्ञा आमकां. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावची. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो.
प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, सांत जुझेवाजाक मान दिवन आयच्या दिसा, आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीच्या सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बसत आनी एक फावटी ही संदी घेवन आमी दिनो वचूंक सोदता. फादर नेल्सन रॉड्रिग्स, रेक्टर ऑफ सालिगांव सेमिनरी, रेक्टर ऑफ आसागांव सेमिनरी कासा पालोटी हांगा थावन आमकां तो मीस भेटोवंक आयला. आमची मिसाचे भेटीन आमची मागणी देवा मुखार ताणें उबारल्यान. तेच भशेन आमी उगडास केलो. फादर रोलंड कार्वालो कार्मोना थावन आपल्याय फिरगोसकारांक घेवन हे मिसाचे भेटीन आयला ताका आनी हेर सगळे आमच्या यादनिकांक आमी काळजान थावन दिनवासता. एक ल्हान शिटकावणी आमी सकाळीं फुडें मिसाक येता आसतना आमच्या काराच्यो हेडलायट्स ऑन उरतात. मातसो स्थितीदान आमी बंद करूंक आमी मागता. कित्याक मागीर परत परत मागीर तुमकां हांवें सांगचें पडटा आनी तुमकां मागीर धांवचें पडटा परतून बंद करपाक. म्हणटकूच मातशें स्थितीदान तुमी बंद करच्यो, उगडास तुमी दवरचो. आयज आमचो निमाणो दीस नोवेनाचो आनी ह्या खेरीत नोवेनान बरे भशेन आमी माणसुकीन वांटो घेतल्या पासत आमी तुमकां दिनवासता. फुडलें मीस आयच्या दिसा जातलें 9:15 रोमारीचें मीस. त्या उपरांत सांजे मीस जातलें 4 वाजता. हेय रोमारीचें मीस 6 वाजता मीस जातलें इंग्लीश भाशेन. फाल्यांच्या दिसा पोरबे सुमयार आमची मिसां हे बरी सकाळीं 5:00, 6:00, 7:15, 8:30. दोबाजीक पोरबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस भेटोवंक 5 बिशप आमचे मोदेगांत आसतले. बिशप थियोदोर मास्कारेनस, तेच बरोबर आमचो कार्दियल आनी हेर 3 ही मिसाची भेट भेटूय जाली. त्या उपरांत बागेवन जुझेवाजाचे ओरातोरीच्या कुडांत मीस जातलें दनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 वाजता कोंकणी भाशेन हांगासर मीस, 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. अशें बाबा भयणीनो, आमी हांगासर मिसाक येता, नोवेनान वांटो घेता, पोरबेक येता, पूण त्याच बरोबर कुंभसाराचोय साक्रामेंत आमी जोडूंक जाय. त्या पासत पाद्री आमी आपयता, मार्गार करता, बरें कुंभसार आमी करुया, जिविताची नवसरणी आमी करुया. तेच भशेन मिसांत येवंक उपकार, मागणी, विनंती बरोवंक आमच्या कावंटर्साचेर तुमी वचूं येता. तेच भशेन तुमच्या आदाराचेर आमी पातयल्या आनी जाय तो तुमी आमकां आदार दिला. अदी करून आमी आदार तुमचो मागूंक सोदता. हें पेंडॉल हांगासर इतलें सोबीत घालूंक आनी फुलां घालूंक दर नोवेनान ह्या दिसांनी जायतो दिसपेस आमकां जाता आनी तुमी आमकां जायतो तुमचो आदार दिला आनी तुमच्याच आदाराचेर आमी पातयेता. अदी करून फाल्यांच्या दिसाक पोरबे समोय कोणाकूय फुलांचो दिसपेस दिवंक दिसता जाल्यार तुमी सिस्तेरींक साक्रिस्तीन तुमी मेळूं येता. उगडास करता सकयल आमकां बागेवन जुझेवाजाची रॅलीक आसा, मुर्ती आसा, ताचोय आमी माणसुगेन आमी उमो घेता. बाबार्थान उमो घेता आसतना मांडावळ शिस्तीन आमी सांबाळची. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेळटात. खेरीत भाशेन बागेवन जुझेवाजाचो कॅलेंडर, ताचेर ताचें खास जिवीत घातलेलें आसा, तोय तुमी व्हरतात आनी व्हरचो म्हूण मागता. मागण्याचो झेलो ह्या पुस्तकान सगळी मागणी जी आमी घरा कडेन करता ती मागणी एकाच पुस्तकान आमकां मेळटा. तें पुस्तक हांगासरूय आनी सांतवारेनूय आमकां मेळटा. तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा. गरज जाल्यार ताचो आदार आमी घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आमच्या आदाराक आसा. तेच भाशेन सेंट जोसेफाज कॅन्टीन आमचे बुकेक आनी आमचे तानेक. नोवेनाच्या दिसांनी आनी खेरीत भाशेन बरे भाशेन वांटो घेतला. पूण पोरबे समयार फाल्यांच्या दिसा आनी आयच्या निमाण्या दिसा आमकां आमची सांतवार सांकवाडी उक्ती आसतली बावार्थ्यांक सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे
3-7 वाजो पर्यंत थंयसरूय उमो घेवपाक आमी वचूं येता. फाल्यांच्या दिसा पोरबेच्या मिसाक कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां बाबार्थाचे मागणी करूंक सोदतात जाल्यार आदी फुडेंच हो आयज तुमी वचून साक्रिस्तीन सिस्टरींक मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी घडोवचें. हे मीस आनी हेर दुसरी मिसां सगळीं यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटात. पूण खास करून 9:15 मीस आनी 4 वाजता मीस आसा तें दोनूय रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह आमकां दाखयता. आमचे व्हॉलंटियर्स आमकां सांगतात, सुचयतात ल्हान ल्हान वस्तू तांचे आमी आयकूंक जाय. अदीक करून ती आमकां हांगासर फुडें बस म्हणटात तेन्ना आमी फुडें बसता. आमकां केन्नाय कार मोटरसायकल पार्क कर म्हणून सांगतात तेन्ना आमी पार्क करता आनी करूंक जाय. कित्याक आमचे फाटल्यान दुसरो येता ताका आडकोड आमी जावंक जायना. त्या पासत माणसुकेन आनी शिस्तीन आमी ह्या आयच्या दिसा आनी फाल्यांचे परबेन आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. Survespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. आतां आमी बाकियोन सुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणी करतल्या. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाल बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयरपणाच्या ओझेपणांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक बागिवोन सुजेवासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आश्रयाकार आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कुरण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवपणाचो मुकुट जोडून जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोषांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. उगीच रावून गोरजा खातीर मागचें. हे मागणे आमी करता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया तुझे वाजा आमच्या भावा. बागिवोन जाल्या आमच्या भावा, विनोयत्या तुजी मोजून पावय. साक्षी दिवन जेजू भावान पोसरून कुर्बेन भर आमकां जागोय. सुजे वाजा आमच्या भावा, तुजे पासून अर्धा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या अर्धा मोहिमा सासला. सुजे वाजा आमच्या भावा, तुजे पासून अर्धा मोहिमा. बापा जेजू